नमस्कार. आवाज गोयचो बुलेटिनांनी ओकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. दिवचले सरवण मध्यान रातीर भयंकर अपघात. ट्रक प्रवासी शेडीन घुशिल्ल्यान पुराय शेड जमीनदोस्त. कुशिकच्या एका हातगाड्याची लेगीत मोडतोड. अपघातांत एक तरणाटो किरकोळ जखमी. अक्षय पत्राच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक विधानसभेत आक्रमक. आपमजत गटांचेर सरकारान केल्या अन्याय. विजयाचो विधानसभेत बोवाळ. विरोधक गेले सभापतीचे खुर्चे मुखार. कसिनोंची सुमार 150 कोटींची थकीत वसुली. सरकार कित्याक करिना? विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो प्रश्न. पुराय वेळ गेमिंग कमिशनराची नेमणूक करची. युरीन सरकाराक उजरायले. मुणकार कायद्यान बदल आवश्यक. भाजपाचो आमदार प्रवीण शेटाची मागणी. मंत्री बाबूश म्हणटा 2300 अर्ज काढले. निकालान विजय काब्रालाची परतून नियाळ घेवपाची मागणी. पोरण्या गोंयांत हेरिटेज सुवातेन मॉल उबारतात म्हूण बोवाळ. मंत्री रोहन म्हणटा मॉल न्ही, तात्पुरते हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटरूच उरतले चालू. म्हापशा गाटेश्वर नगरांत 11 बेकायदेशीर दुकानांक पालिकेन मारले कुलूप. आवश्यक परवाने नाशिल्ल्यान पालिकेची धडक कारवाय. आता खबरो विस्तारांत. दिवचले सरवण हांगा काल मध्यान राती भयंकर अपघात घडलो. सरवण जंक्शना कडल्या प्रवासी शेडीन ट्रक घुशिल्ल्यान पुराय शेड जमीनदोस्त जाली आनी कुशिकच्या एका हातगाड्याची लेगीत मोडतोड जाली. ह्या अपघातांत एक तरणाटो किरकोळ जखमी जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आडवेळ्या पावसाक लागून ड्रायव्हराचें खंय नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो. मध्यान रातची वेळ आशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक सरवडा जंक्शनाकडे मंगळारा राती एक भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचलच्या साखळे वटेन वचपी एका ट्रिपल ट्रकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान सरवणच्या जंक्शना कडेन आशिल्ल्या प्रवासी निवारस शेडीक ह्या ट्रिपल ट्रकाची नेटाची धडक बसली. हे धडके बरोबर प्रवासी निवारस शेड पुरायपणान जमीनदोस्त जाली. हे शेडीच्या कुशीक एक भेलपुरीचो हातगाडो आशिल्लो. ह्या हातगाड्याची लेगीत व्हडा प्रमाणांत मोडतोड जाल्ल्याचें कळटा. हो अपघात नेमको कसो जालो तें कळपाक मार्ग ना. मात मंगळारा राती पडिल्ल्या आडव्या पावसाक लागून आनी सरवणच्या जंक्शना कडेन आशिल्ल्या रमलर्सांक लागून ट्रक चालकाचें नियंत्रण वचून ट्रक सरळ बस शेडीत घुशिल्ल्याचें कळटा. ह्या अपघातांत कांयच वायट घडणूक घडूंक ना. मात सरवणचो एक तरणाटो रात्र पाळयेक वचपाक लागून ह्या सरवणच्या प्रवासी शेडी कडेन उबो आशिल्लो. ताका ट्रकाची मातशी धडक बशिल्ल्यान तो कांय प्रमाणांत जखमी जाल्ल्याचें कळटा. पुलिसेक ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच मध्यान राती पुलिसेन घडणूक थळार येवन पंचनामो केलो आनी अपघातग्रस्त थंयसरल्यान काडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण घडणूक थळा वयल्यान लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण 2 ट्रकां मदीं रेस चालू आशिल्ली आनी ताका लागूनच हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा. हाचे पयलीं सरवणची प्रवासी शेड अशीच एकदां अपघातांत जमीनदोस्त जाली. ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात. दुसरे वटेन बस शेडी कुशीक आशिल्ल्या भेलपुरीच्या हातगाड्या कडेन सदांच रातची गर्दी आसता. मात हो हातगाडो बंद केले उपरांत सादारण मध्यान राती 11:30 उपरांत हो अपघात घडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टळिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
अधिवेशनाच्या सुरवातेक अक्षय पात्राच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक आक्रमक जाले. अक्षय पात्र गोंयांत हाडून सरकार राज्यांतल्या आपमजत गटांचेर अन्याय करता म्हूण आमदार विजय सरदेसायान विशय काडलो. सरकारान शाळांनी मध्यान आहाराचो कंत्राट अक्षय पात्र संस्थेक दिल्या उपरांत विजय सरदेसायान हो विशय विधानसभेत मांडपाचे उतर दिल्ले. अक्षय पात्र येता सेल्फ हेल्प ग्रुप गोंयकार आसात, गोंयच्यो बायल्यो त्यो पांयार उबो रावच्यो म्हणून मनोहर पर्रीकारांनी स्कीम हाडिल्ली. ती जर तुम्ही मारूंक सोदता स्पीकर सर ना हे आजूच घेवंक जाय. तुम्ही कितें आज आमी घाला हे काल घाल्ले आमी. तुम्ही आज कशी हे करतात? मारियो मिरान कसो इम्पॉर्टंट जालो तुमकां आज ओवर अक्षय पात्रा? सांगा तुम्ही म्हाका. मारियो मिरानाक हांव मानता, पूण अक्षय पात्रा येवन गोंयचे बायलांचे पोट मारप हे तुमकां इम्पॉर्टंट दिसता? मागीर हे कॉलिंग अटेंडन्स चेंज करा आणि ते घ्या. ना स्पीकर सर ते घ्या, कॅन्सल करा आणि घ्या. क्वेश्चनवर जावपाक या. तुझो स्टार क्वेश्चन बाबान. Speaker sir, I may be permitted to ask question 1A. Yes. Answer as per computer sheet. Yes. कॅसिनोत लायव्ह गेमिंगाक परवानगी ना. तशे प्रकार घडल्यार संबंदीत कसिनोचे परवाने कांय काळा खातीर निलंबीत करतले अशे करप्यांचेर हाचे फुडें गेमिंग कायद्या प्रमाण कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत म्हायती दिली. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान कसिनोत लायव्ह गेमिंग चलता म्हूण केल्ल्या आरोपांक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. कॅसिनोच्या विशया वयल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत बोवाळ घातलो. गेमिंग आयुक्त नाशिल्ल्या कारणान कॅसिनोत लायव्ह गेमिंग चलता असो आरोप युरी आलेमावान केलो. तशेंच पूर्ण वेळ गेमिंग आयुक्त नेमपाची मागणी तांणी केली. आज जरी तर चयल्यार स्पीकर सर, इफ यू कम बाय एअर, दाबोलीम और मोपा, द फर्स्ट थिंग that hits you is a casino. If you come by train, major station, the gaming wheel is visible first. If you come by road, एक किलोमीटराचेर what you see? Activities of CSR, casino advertisement, road dividers, police shelters. पणजे जरी तर येयल्यार स्पीकर सर, मांदोवी न्हंयान दिसना. हिंगा फक्त all of these are blocked by casinos. आनीक आज what is Goa known for? That was known for sun, sense, fun and freedom. But today is being known for gaming, drugs, narcotics, prostitution in the name of these casinos. Under Speaker sir, wide official gazette, serial number 1, number 44, dated 31st January 2020, this government had appointed a commissioner for commercial tax to be the gaming commissioner, full-time appoint karung na gaming commissioner. Anik Speaker sir, hejer answer dila several places की एक कोडे 109 स्क्वेअर मीटर हा, एक कोडे 110 स्क्वेअर मीटर हा. या हाफ टाइम गेमिंग कमिशनरान या कसिनोचेर या 5 वर्सांनी कितले कोडे वचोन इन्स्पेक्शन केली, कितली रेड मारली. स्पीकर सर, आज जो आन्सर मुखेलमंत्रीन दिलेलो हा, 15 ऑन शोर कसिनोर गोंयांत आहाय म्हणून 15, आणि they are permitted basically to operate electronic and slot machines. However, Speaker sir, I charge that these casinos are not permitted, but they are operating under live gambling law. कॅसिनोत लायव्ह गेमिंगाक परवानगी ना. तशे प्रकार घडल्यार संबंधित कॅसिनोचे परवाने कांय काळा खातीर निलंबीत करतले. अशे करप्यांचेर हाचे फुडें गेमिंग कायद्या प्रमाण कारवाय जातली म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विरोधी पक्ष फुडारीच्या प्रश्नाक जाप दिली. Work would be completed within 18 months after the work order. And now what Cabral Bab has pointed out, you have not mentioned. स्पीकर सर, ताका हांवें सांगलें 31 मार्चा पयलीं जितके रिकवर करपाक जाय पळय न्ही तितके 31 मार्चा पयलीं करता. डिस्प्युटेड आहा तेंच्यो केसीस रिजॉल्व जाल्या उपरांत तेंच्यो केसीस जर सॉर्ट जाल्यो जाल्यार त्यो विदीन अ केस कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां 3 म्हयने चडांत चड दिता. 3 म्हयने भितर तेय पयशे करता. एक्सायजा लायसन्स सस्पेंड कर. न्ही म्हजें स्पीकर सर, आनी जेच्यो तेणी एक्सायजा लायसन्स जाला आमीच हें केला, तेंचे जर रुल्स फॉलो करिना जाल्यार तांचे जे आमकां जर गेमिंग रुला प्रमाणे तांकां बाकीचे एक्सायजा लायसन्स गेमिंग कमिशनर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
2022 सुरू आशिल्ल्यो 2,500 मुणकार केशी मदल्यो 2,300 केशी सोडयल्यात जाल्यार 1,800 केशींची सुनावणी चालू आसा अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सद्याचो मुणकार कायदो गरजवंतांक आदार दिवपाक उणो पडटा. हाका लागून ह्या मुणकार कायद्यान बदल करपाची गरज आसा अशी मागणी मयेचो आमदार प्रेमीन शेट हाणें विधानसभेत केली. That the government is aware that Munkarial Act provided better protection to the Munkars with respect to eviction from the dwelling houses and granting them right to purchase the same. If so, the present status of the Munkarial cases. Speaker sir, there is been clear direction to the revenue from the revenue department to all the mamladars. As far as the limit adjustments to 3 per case scheduled hearing for every 10 days. Designate special mamladars to exclusively handle Munkarial cases. Conduct hearing on Saturdays for fast disposal. Prioritize cases pending for over 3 years to day-to-day hearing. Now, since there is no sunset clause, there are around 2,500 some odd cases were there. Out of 2,500 cases, I'm talking from 2022 till date. From 2022, there were 2,500 odd cases. We had disposed of 2,300 cases. Then again, there were additional 1,800 odd cases. Which are going on. Since there is no sunset clause, because cases keep on coming. 1975 जो कायदो जालो तो कायदो सुधारित करून सगळ्या मुणकारांक एकदम असो एक हक्क दिवपाक त्यांच्या घराचो तांकां रायट दिवपाक किंवा नवें घर बांदपाक लागून जो तांकां रायट दिवपाक जाय ते जागेचो रायट दिवपाक जाय अशा तरेचो एक कायदो हाडप हे स्पीकर सर आज गरजेचें आहा. पोरण्या गोंयांत मॉल उबारपाच्या वावडीचेर निमणो पूर्णविराम. विधानसभेत आमदार राजेश फळदेसायान विचारिल्ल्या प्रश्नाक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सविस्तर जाप दिवन स्पश्ट केले. आयकात. पोरणे गोंयांत सध्या मॉल उबारपाचे आसात अशी वावडी पातळपाक लागल्या. देखून पर्यटन मंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत केली. आतां आमच्या ओल्ड गोवान गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान एक व्हडलें मॉल येता म्हणून एक रुमर चल्लेलो आहा. एक 4-5 दीस जाले. सो टुरिजम मिनिस्टराक म्हाका आन्सर करूंक जाय की म्हाका तेंच्यांनी आन्सर दिवंक जाय हे मॉल म्हणजे कितें. जेन्ना प्रसाद स्किमीचेर 17 करोड रुपया व्हर्च्युअल आमी मोदीजीन इनॉग्रेशन केल्लें, फावंडेशन घातलेलें, त्या टायमार आमचे फादर आसलेले म्हणजे पाद्री, मंत्री, बाकीचे MP हे सगळे आसलेले. आमचे कडेन सगळी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, फोटो सगळे आसा. सो हे मॉल म्हणजे कितें म्हाका अजून हेंचो अंदाज कांय येयल्लो ना. सो मिनिस्टरान आन्सर करूंक जाय हे मॉल कितें. मात पोरणे गोंयांत कसलोच मॉल उबारिना. सेंट फ्रांसीस झेवियर यांच्या एक्सपोजिशना वेळार लोकां खातीर तात्पुरती हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर उबारिल्लें तेच आतां कायमचे थंय उरतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्ट केलें. ह्या खातीर सगळ्या खात्यां कडसून परवानगी लेगीत घेतिल्ली आसा अशें मंत्री खंवटे हांणी सांगलें. स्पीकरचो प्रसाद म्हणून एक वर्ड वापरलो जातूंतल्यान ह्या चर्चा जाता. पिलग्रिमेज रिज्युवेनेशन एंड स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन ड्रायव्ह जी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 2014-2015 म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्वान आयिल्लो तेन्ना लॉन्च जाल्ली ही स्कीम वॉज एम्ड एट इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन्स इन प्लॅन्ड, prioritized and sustainable manner to provide complete religious tourism experience and also to provide world-class infrastructure at that religious destination. पर्यटन खात्यान स्पीकर सर तेन्ना 2019 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक SPV म्हणून घेतली जे बॅझिलिका ऑफ बॉम जिजस अंडर पिलग्रिमेज हे प्रसाद स्किमीच्या अंडर घेवपाक थारायलें. 2019 स्पीकर सर ही जेन्ना स्कीम घेता प्रसाद स्कीम घेता आसतना इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन. चर्च घेवंक येता, टेम्पल घेवंक येता, मॉस्क घेवंक येता, खंयचें स्पिरिच्युअल. त्या टायमार सरकारान डिसायड केलें माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना आशिल्ले मार्चान की हे ओल्ड गोवाक फेसिलिटी दिवची कारण तांकां खरी कितें गरज आसा थंय फेसिलिटीज तयार करपाक ही स्कीम तांकां वापरूनी म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
2025-26 अर्थसंकल्पाचो गोंयच्या पुराय लोकांक फायदो जातलो अशी सगळ्या गोंयकारांक अपेक्षा आसा. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर हे अर्थसंकल्प हाडटलो अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. गोंयची उदरगत जी सगळ्यांक अपेक्षीत आसा ती ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान पुराय जातली अशें तवडकराचें म्हणणें. सर बजेट करून काय अपेक्षा आहे? आज 25-26 खातीरचें बजेट आसा न्ही, आज 4 उपरांत मान्य मुख्यमंत्री सगळ्या गोंयच्या जनतेच्यो आमच्यो सगळ्यांच्यो अपेक्षा आसा की गोंयच्या सर्वांगीण विकासा खातीर म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा मनशाचो विकास ह्या सगळ्या विशया संदर्भात जशें आज स्वयंपूर्ण गोंय म्हणजे आत्मनिर्भर भारत ह्या बजेटाचेर विशय देशाचे पंतप्रधान सांगतो विशय मान्य मुख्यमंत्री जाता तशाच तरेचें बजेट प्रेजेंट करतले आनी एकंदर गोंयचो सर्वांगीण विकास जो आमकां सगळ्यांक अपेक्षीत आसा तो ह्या बजेटांतल्यान पूर्ण जातलो अशें अपेक्षा. म्हापशेच्या घाटेश्वर नगर वाठारांतली 11 बेकायदेशीर दुकानां म्हापशे पालिकेन सील केली. गरजेचे वेपार परवाने आनी परवानगी बगर चलपी वेवसायाचेर पालिकेन कारवाय केली. पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या आदेशा प्रमाण पालिकेच्या कामगारांनी ही कारवाय केली. पालिकेच्या परवानगी बगर दुकानां उगडली जाल्यार संबंधिताचेर कडक कारवाय करतले म्हूण पालिकेन इशारो दिला. फायनल नोटीस ते डिमॉलिशनाक घातली. आतां ही बिजनस करता म्हणून म्हाका ही ऑर्डर दिली. त्या प्रमाणे आयज 11 शॉपांक 11 शॉपां सील केल्ले. कोण पॅटिशनर आसलो तो कोण कंप्लेनंट आसलो? कंप्लेनंट ताचो गडेकर बी आसलो. एक्झॅक्ट म्हाका हांगा सरान ऑर्डर काडल्या त्या प्रमाणे आमी इम्प्लिमेंट करपाक. सो आयज कितली शॉपां टोटल सील जाता? टोटल 11 शॉपां सील जाता. हे इलिगली म्हणून त्यांच्या कडेन बिजनेस एक्टिविटीज त्यांच्या कडेन कितें लायसन ट्रेड लायसन कितें काय ना अशें हें एक मुख्य कारण तेजें. ओके. आनी टोटल आनी कितली शॉपां आसा ह्या वाठारांत सील करपाक? थोडी आनी ह्यो आतां सद्या ऑर्डर काडल्या 11 शॉपां. 11 शॉपां टोटल 22 कितें आसा. टोटल 22 आसा. टायम टू टायम कसलो दोनार आहे तुमकां जॉब काय जॉब दिना तुमी. हां आमी दोनो काडलो त्या दोनाक तुमी आमकां हें येतात. हां म्हणजे कितें म्हणा गव्हर्मेंट म्हणजे कितें म्हणा करता हो लोकांचे पड भरता पळय ताका तो आदार दिना मरे आमकां. कितें करपाचें आमी सांग पळया. गेल्या फावट आदेश तुका खबर आहा तूं येयलें आमकां हें करपाक. कितें नाका जालें हांव म्हणटा नाल्यार बंद करा चला आनी इशूच नाका. तें म्हणटा हांकां आतां कितें जालां आयज आयज आतां कित्याक गेले हांव न्हू तेंचे दिवसां कितें सांगलेलें कितें ही शॉपाक शेवपा म्हणून आनी 18 वर्सां जालीं शॉपाक शेवपा ती. आतां तुमी परत कित्याक लॉक मारून येयला त्यो कितली शॉपां टोटली? थोडी इले आनी सगळी सेफ म्हणून सांगलें. सगळी सेफ म्हटलेली. सेफ म्हणजे कितें ट्रेड लायसनां बीन कितें आसा? म्हाजी आहा टेम्पररी लायसन आहा. Temporary. तांकां आतां दाखय तेंची रिन्यू करूं ना म्युन्सिपालिटीन. हांव कितें करूं सांग बरें कशें झगडटलें तेंची सांग. आतां तांकां कितें मारपाचो हांव तुमकां आतां नोटीस घेतलो मरे हांव मागीर. आयज सील करपाक गेलो पळय म्युन्सिपालिटी तेन्ना तुमकां सिलींग बी नोटीस बीन कितें दिला? सील मारता खाली सील मारता तर फाटल्या हांव फोटो उडी जालो ते फाटल्या फावटी सील मारलें मागीर काडलें न्हू. काढले ना मागीर आतां मड्या मारूंक गेले ते सील ते कितें प्रॉब्लम ते मेजून करून गेला मरे ते सील काडले मारता म्हाजे कशो. म्हाका आतांची शॉपाची म्हाका लागना. म्हाका पयलीं शॉपार लागता ही शॉपां पयलींच्या न्हू. आतां तांकां सगळ्यांक मारून दा सील मारीना हांव मागीर मोडटलो धरून. आतां तेंचे फुडें मोडटलो आतां भेरयता मरे आमी नाल्यार आमी जीव दिता धरून हांव उजवल येता शॉपाकूच धरून आतां म्हाजे कितें गेले आतां कितले मागीर कंट्रोल करपाचें सांग.
हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या कांय वाठारांनी मंगळारा आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली. अचकीत पावस आयिल्ल्यान लोक काचाबोल जाले. कामा निमतान भायर गेल्ल्या लोकांनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर रावन आलाशिरो घेतलो. गोंयांत गरमेचो सिजन चालू आसतना तुम्ही पळयलें आसतलें फाटल्या दिसांनी खुबशे अशे येल्लो अलर्ट गरमेक लागून आमी पळयल्यात आनी त्याच बरोबर आयज गोंयांत अचानक IMDन एक येल्लो अलर्ट काडलो आनी तो येल्लो अलर्ट आशिल्लो नॉर्थ आनी सावथ जे दोनूय डिस्ट्रिक्ट आसात. ह्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी आयज पावस खूब पडपाची शक्यताय आसा असो आयज IMDन सकाळी फुडें येल्लो अलर्ट काडलेलो. जाल्यार आयज आमकां गोंयच्या काही भागांनी पावस पडलो पळोवपाक मेळटा. फोंडे सायडीच्यान म्हणत वाळपय मोल्या आयज सांजचो हांगा खूब पावस पडला हे आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार हो जो आयचो जो अलर्ट आसा तो IMDन ऑलरेडी दिल्लो. पूण हो जेन्ना पावस पडला तेन्ना जे आमचे काजूचे पिकां म्हणत किंवा आंब्याचे पीक म्हणटात जी आतां गरमेच्या दिसांनी जे शेतकऱ्यांक फायदो जावपाचो आसा सो तेजेर खंय ना खंय ह्या पावसाक लागून त्रास जातले आनी हेजेर खंय ना खंय शेतकऱ्यांक लागून त्रास जावपाची शक्यता आसा. सो हो जो आडवेळो पावस म्हणटात आमी तो आडवेळो पावस आतां जो मेन रेनी सिजन स्टार्ट जावपाचोच आसा पूण तेजे पयलीं आतां हो जो आडवेळो पावस येयल्लो आसा तेका लागून हे जे शेतकऱ्यांचे जे लॉस आसा ते ह्या पावसाक लागून जावपाची शक्यता आसा. सो IMDन आयची ही म्हत्वाची बातमी. IMDन जशें आयज सकाळीच सांगलेलें की आयज पावस खूब पडपाचो आसा जाल्यार आयज सांज जाता म्हटल्यार आमकां पळोवंक मेळटा की गोंयच्या विविध भागांनी आयज पावस पडलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. हळदोणा एका घरान पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी चोरांनी फारायली. ह्या चोरयेचो व्हिडिओ CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाला. तातूंत 3 जाण अनवळखी ती दुचाकी चोरून व्हरतना कॅप्चर जाला. हे चोरये विशीं संबंदीत दुचाकी धन्यान म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनांत अनवळख्या आड कागाळ दाखल करून पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला. हे चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ते म्हटल्यार राती हांव सुपर मार्केटान वचून येयलो शॉपिंग करून लास्ट येयलो आनी गाडी हाडून मागीर म्हाजे कंपाउंडार पार्क करून दवरली आनी गेट बंद केलो आनी हांव गेलो वयर. मागीर हांव सकाळी म्हणजे ते टायमा प्रमाणे हांव रातचो कमीत कमी 10-11 पासून आहा तो जागो तो पासून गाडी आसा आनी सगळें आहा कांय येना. आनी सकाळी उठून 7 उठून पळय जाल्यार गेट उक्ती आहा आनी म्हाजी गाडी थंय ना. मग गाडी ना म्हणून हांव कितें केलें इकडेन तिकडे सरावंडींग कोणी हालून बीन दवरल्या काय म्हटलें दुखणून इकडे तिकडे हें केल्या काय म्हटलें म्हणून त्या प्रमाणे तो वचत गेलो तो हलदोच्या रोडाक गेलो मातसो फुडें एक 500 मिटराचेर. परतून दुसऱ्या रोडाक ते सायडीक गेलो पळोवपाक. परतून आनीक खंय गेलो मागीर आमच्या भावा कडेन गेलो थंय आहा काय कितें पळोवपाक ते गाडी ना सगळें हें करून ना म्हणून आतां कितें करतलो आतां लास्ट म्हणटा ऑप्शन कांय ना म्हटलें. ते प्रमाणे मागीर हांगासर आमचो कंट्री वायज स्टोराचेर सुपर हेचे आहा हे फुटेज पळोवया म्हटलें. तेणी म्हाका हेल्प केलो इतको हेल्प केलो की यो पळय म्हणून हाडलें. तेणें हेल्प केलो आनी म्हाका सोदून आमी फुटेज सकाळच्या 4 आमकां फुटेज मेळ्ळी. ही गाडी हलदोच्या रोडारसून येयली आनी ते स्लो तेंची गेटी कडेन स्लो जाली. थंय स्लो जाली आनी सारकी डायरेक्ट येवन म्हाजे गेटी कडेन फुडल्यान उबी केली. उबी करून तेंच्यांनी गाडी चलयतालो पळय तो देंवलो स्ट्रेट गेट ओपन केली आनी गाडये कडेन गेलो.
गाडये कडेन गेलो आनी तो गाडी कितें करून ती स्टार्ट मारूंक पळयता. ते स्टार्ट मारूंक पळयता पळय तेजेर ती लायट दिसताली म्हाका ती स्टार्ट मारूंक पळयता म्हणून. तेचे फुटेजेर पळयलें तें हांवें. तेजेर म्हाका कळ्ळें की तो गाडी कितें तरी करता फुटेजी प्रमाणे स्टार्ट मारूंक. तेजे जायना तरी दुसरो गेलो तिसरो गेलो. कित्याक ते गाडयेचे हांवें ते वायरींग सगळें चेंज केलें न्हू ते ताका कॉम्प्लिकेटीव जालें आसतलें म्हणून ताका टायम गेलो. कमीत कमी 3 ते 4 मिनटां काडली हेंच्यांनी. आनी जे इतके प्रोफेशनल चोर आहा वेल प्लॅन ट्रेन हे करून येयल्ले आसा तांकां कळ्ळें आतां पळय अमकीत गाडी अमकीत कडेन आहा हे आहा तें कळ्ळें कळ्ळें. ते सगळे दीसभर इकडे तिकडे भोंवन आसता आनी आमकां हे रोडाक बिजी रोडाक म्हणून ते कळना कोण केन्ना वयता खंय वयता कितें करूंक वयता तें आमकां कळना. पद्मविभूषण मारियो मिरांडा हांच्या चित्रांचे प्रदर्शन करपी संग्रहालय वर्सा भितर स्थापन करतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान विधानसभेत माहिती दिली. मारियो मिरांडा हांच्या गरजांक विचारांत घेवन हे संग्रहालय उबारतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान हाचेर विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. Attention of the House is drawn as regards to the establishment of museum in honor of the renowned cartoonist and artist recipient Padma Shri, Padma Vibhushan and numerous awards from India, Spain. Late Mario de Miranda would be a fitting tribute to his remarkable contribution to art and culture. The steps the government will take to ensure the formation of a committee consisting of art experts, historians and government officials to oversee this project, which would be responsible for checking the feasibility of the project, selecting a suitable site and ensuring the museum accurately represents his legacy. This government has utmost respect for the Padma Vibhushan, late Mario de Miranda, and fully agree that the state of the government museum is required to be set up in the honor of the late Mario de Miranda, depicting his artwork and which will be fitting a tribute to his remarkable contribution in the field of art and culture. Department of the Museum is already in the process of establishing state-of-the-art museum at Old Secretariat, Al-Zaydi Palace, and few galleries in this museum shall be dedicated slowly to the late Mario de Miranda. Government has already set up a committee to establish the museum at the Old Secretariat building in the following members. Okay, list हांवें दिला. ताज्या भायर Speaker sir, in long run, we are establishing the full-fledged museum at Old Goa in our own land. Of Agriculture Department has given the separate 10,000 square meter of the land. ही म्युझियम सेटअप करपाक दिला. इन फ्युचर हो म्युझियम थंयसर वतलो तेन्नाय बी स्पेशल गॅलरी मारियो दी मिरांडाच्या खातीर आसतली. बट आतां एट प्रेझेंट आमी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी सगळी डिपार्टमेंटां थंयच्यान रिशेफल करून परत कला अकादमी हातून येयली. ती परत एकदा रिशेफल जो आहा पळय न्ही आमच्या ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंगेन हो करता तेन्ना ताका एक गॅलरी जी स्पेशली आहा ती मारियो दी मिरांडा हाच्या खातीर आमी दवरता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श